एक गजाल सांगपाक ती म्हटल्यार आता भायर इंडियेन आमी जेन्ना पळयता इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आता मेन दोन ग्रुप असता, एनडीए असता आणि पहिली असली ती यूपीए. आता यूपीएचे जाल्यार इंडिया अलायन्स. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स जे आसा म्हटल्यार नॉन बीजेपी अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं, सध्या नाव आसा तेजे इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजे दुसरें कितें नाव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले. आमी तेंच्या वांगडा रावतले, ते मागीर गव्हर्नमेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले. खंयसरूय आसल्यार आरजीची दोनूय नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन एनडीए म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तेंका आमी सपोर्ट करतले. आता आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे काय ना, कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना. आता आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, बीजेपीक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हे सगळे इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय. कित्याक एज इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 50% डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लेले आसा. लोकांचो इमोशन, लोकांचो मोग आमच्या वाटेन वाडत आसा, लोकांचो प्रतिसाद आमकां बरो मेळत आसा. वेव जी आसा गोंयान सध्या ती आरजी सायडीन येत आसा, बिकॉज काँग्रेसचे वोटर वाजेल्ले आसा. आम आदमी पार्टीची जर बेजूच ना, 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडली जाल्यार तेंची खंयसरूच बेज ना, खंयसरूच व्हॉलंटियर बेज ना, कसलेच तेंचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडले जाल्यार काम ना. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भरपूर चान्स आसा आनी आमी शुअर आसा की ही दोनूय सिटां आमी जिखतले आनी ती दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स, दॅट इज इंडिया अलायन्स नाजाल्यार दुसरे कितें तेका नाव दितले पोस्ट इलेक्शन, तेंकां आमी दितले, वेदर दे आर इन गव्हर्नमेंट ऑर वेदर दे आर इन ऑपोजिशन. देव बरें करूं.